न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो ह्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। अपडेट ती म्हणजे पर्येच्या साखळेश्वर देवस्थानच्या वर्धापन दिसा निमतान एक बोवाळ जाल्लो आसा। म्हणजे ह्याच कारणाक लागून एक वाद जाल्लो आसा थंयसरल्या लोकां मदीं। थोड्यांचें अशें म्हणणें आसा की एका जो समाज आहा ताणें पयलींच वचून पुजा केली आनी आमकां कोणाकूच सांगूंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा। उपरांत ते सगळो जो एक समाज आहा तो उपजिल्लोधिकाऱ्याचेर तेंच्या धाड घातलें। तेंच्यांनी मागणी केली की तांकां सगळ्यांक अटक करपाची। मागीर उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान थंयचो वचून पळोवणी केली आनी पळोवणी केल्या उपरांत मागीर ताणें तो 21 आनी 22 तारखेचो उत्सव आशिल्लो तो तांकां रद्द करपाक सांगलो आनी तशेंच 24 तारखे मेरेन देवूळ बंद करपाचो आदेश दिलो। उपरांत थंयसरल्यान मागीर पुराय रातभर आनी तो दुसरे दिसा रस्तो बंद दवरिल्लो आनी मागीर थंयसरली जी येरादारी आहा ती दुसऱ्या कडेन वळयली। हे जाल्या उपरांत सकाळी परत उपजिल्लोधिकाऱ्यान मागीर बसका घेतली। ह्या बसकेंत तेंच्यानी असो निर्णय घेतला की जो देवूळ बंद केलो, जो आदेश काडलो तो रद्द केलो आनी तशेंच 21 आनी 22 तारखेचो उत्सव आसलेलो तो आतां परतून सुरवात कर अशें तांकां आदेश दिलो आसा। आतां हो आदेश सद्या तात्पुरतो दिलो आसा। हेजी फुडल्या अपडेटा लागून पळयात गोमंतक टीव्ही। एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। पर्येच्या साखळेश्वर देवस्थानाचो वाद तुमकां खबरच आसतलो। कालच्यान रातीच्यान हो वाद सुरू आसा। रस्तोय आडायल्लो उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान हातूंत मध्यस्थी केल्ली आनी आतां खंय तरी ह्या वादाचेर पडदो पडिल्लो आसा। हे विशीं आमी तुमकां अपडेट दीत रावतले। फुडें वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। चिमला क्रशराचेर काम करपी कामगाराचेर क्रशराचो लोखणाचो काय भाग पडून ताका मरण आयिल्लें आसा। ताच्या तकलेर तो लोखणाचो भाग पडलो आनी तो गंभीर जखमी जाल्यान ताका उपचारा खातीर जेएमसीत व्हेल्लो। पूण जेएमसीत व्हरतना ताका अर्दे वाटेरूच मरण आयलें आनी ताचें नांव आसा कामगाराचें परशुराम आनी तो 48 वर्साचो आशिल्लो। आनी दुसरी बातमी जी म्हणल्यार सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानाक जो क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळपाक मजत केलो जो IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक आयज जामीन मंजूर जाला, ताका बेल मेळिल्ली आसा। तांणी सुलेमानाक पळपाक मजत केलेली। तांणी सुलेमानाक हुबळी व्हरून सोडलेलो। ताच्या उपरांत पोरणे गोंय पुलिशेन अमित नायकाक अरेस्टूय केल्ली आनी अमितान एक फिनालूय पियल्लेले। तर ही बातमी तुमी आयच्या सत्याच्या बुलेटिनाक पळोवची। सुलेमान सिद्दकी फरार प्रकरणात महत्वाची अपडेट आयल्या ते म्हटल्यार सुलेमान सिद्दकी क्रायम ब्रांचीतले जेलींतल्यान पळपाक जाणें मदत केल्ली तो IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक हायकोर्टान सशर्त जामीन मंजूर केल्लो आसा। हे विशीं फुडले अपडेट आमी तुमकां दीत रावतले। फुडें वचूया आमची न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर फुडल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात चडांत चड निधीची तजवीज करची अशी मागणी करपी निवेदन जे आसा ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां भेटयल्ले आसा। काल जैसलमेरांत ह्या विशींची बसका जाली आनी त्या वेळार तांणी ज्यो मागण्यो केल्यात त्यो अश्यो आसात। खाजन शेतीची पुनर्वसना खातीर 500 कोटी रुपया, IT मळार काम करप्यां खातीर गोंयांतल्यान बेंगलोर पुणे हैदराबाद ह्या मार्गाचेर वंदे भारत, पश्चिम घाटाच्या संवर्धना खातीर 1000 कोटी, तशेंच कोंकण रेल्वे खाला जाळे विणपा खातीर 6500 कोटी रुपया आणि उदक पुरवण्याच्या ज्यो पोरण्यो पायपलायनी आसात त्यो बदलपा खातीर 1000 कोटींची तरतूद करपाची मागणी जी आसा ती केल्ली आसा।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काल 3 आमदारांसहित दिल्ली गेलो आणि जे आमचे अर्थमंत्री आहा निर्मला सीतारामन हांचे कडेन जेन्ना बसका घेतली तेन्ना गोंयच्या उदर खातीर साबार जे आहा ते येवजण्यो ताणें मांडिल्ल्यो आसा आनी कितलेशेच कोटींचो निधी ताणें मागिल्लो आसा. तेच बरोबर एक म्हत्वाची चर्चा रंगिल्ली की आदले दीस भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ते उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची 3 आमदारांसहित दिल्ली वारी हे फाटभुंयेर खंय गोंयच्या राजकीय मळाचेर बोवाळ पडिल्लो आनी आतां मंत्रिमंडळ फेरबदल जातात अशी तरेची चर्चा रंगिल्ली. पूण आयज प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावडेन ही चर्चा भायर मारिल्ली आसा. ताचें म्हणणें अशें आसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेवप हातूंत कितेंच गैर ना. आमच्याच एका मंत्र्यान आमच्या केंद्रीय लिडरशिपाची भेट घेतिल्ली आसात अशें तांणी म्हणीत जी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा आहा ती भायर मारिल्ली आसा. ह्यो सविस्तर सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव सुशांत गावस. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.